कदंब महामंडळाकडे फुडल्या कांय वर्सांत CSR वरवीं सुमार 500 EV बसी येवपाचे म्हूण येरादारी मंत्री माविन गुदिनो उलयल्लो. To have a sustainable transport system in Goa, IIT Alumnus Council Alumni Council ते काउन्सिलान एट द बिहेस्ट ऑफ द चीफ सेक्रेटरी तेणे एक म्हयनो सुद्दां जावना, एक म्हयन्या भितर लेस देन 1 month लेटर वॉट ही रोट टू दॅट काउन्सिल टू हेल्प अस in corporate social responsibility to having more buses for transportation. Understood me? तेणे ते रिक्वेस्ट केले तांकां आणि they have agreed to help us to the tune of 700 crores wherein they will be giving us electrical buses, EV vehicles to ply in Goa, which is going to solve our problem big time. More than 500 buses are being given by them to improve the transportation system in Goa. मजगती सध्या 100 EV बसी आसात. सरकाराच्यो आनी 100 बसी येवपाच्यो आसात. स्मार्ट सिटीच्यो 48 वेगळ्यो. मजगती कदंबाकडे सध्या खंय 497 डिझल बसी चलतात. इंटरस्टेट नव्यो 50 बसी घेतल्यात. 64 खंय स्क्रॅपाक वचपाच्यो. मजगती 1460 खाजगी बसी आसात. EV उपरांत खाजगी बसवाल्यांचे कितें काय म्हूण बसवाल्या मुखार प्रश्नचिन्ह. मजगती खाजगी बस महामंडळा वरवीं घेवंक म्हजी बस येवजण हाडिल्ली. त्या येवजणे खाला फक्त 57 बसींची नोंद जाल्या. मात आतां ह्या 500 बसी उपरांत खाजगी बसवाल्यांचेर संकट. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी.